पळया गोयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था तानोडीवाडा पिर्ना मणिपाल हॉस्पिटल आणि पिर्नाच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या आदल्या विद्यार्थ्यांचे संघटनेन मेळून पिर्ना लोकांक फ्री मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो। पिर्ण गांव ह्यो एक गांव जो एक खूब भितर आसा आनी ते गांवान खुबशे स्पेशलिटीज आमकां मेळना आजकाल, पण आयज आमी हे संस्थेन राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था एक गरूड जेप घेतलेले आहा की गांवान एक लोकांक सगळ्यांक एक मल्टी स्पेशलिटी कॅम्प फर्स्ट टाइम एक ऑर्गनायज करपाचो। तर ही आमकां एक संद मेळिल्ली आसा आनी आमी म्हटलें की सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन की आमी फुडें वचोन ही एक स्पेशलिटी कॅम्प लोकांक दिवचो म्हणून। पावसान त्रास जावचो न्ही म्हूण कासावले जुजे कुलासोच्या घरा सावन जुवारी न्हंय मेरेन व्हाळाचें काम जातलें। तशेंच 8 मेक कासावले मेगा मेडिकल कॅम्प जातलो म्हूण कुट्टाळेचे आमदार एलिना सांगता। Begin the improvement work on the Nala from Jose Colaso's house right up to the river Zwari, and this is in Shelvona in Kelosi. Okay, now the agency or the contractor is Govind Bikku Nattagi from Margaon. Now the work to be done is strengthening the walls of the Nala wherever necessary, and for this work the estimated amount is around 17,11,915 rupees. On the 8th of May we are going to have a mega medical camp which will be held at Kasauli at the sports complex. I am very grateful to the Honorable Minister Sri Vishwajit Rane for deciding to hold this camp at Kortaling constituency within such a short notice. मडकयच्या श्रीमती आनंदीबाई महानंदू नाईक हायस्कुलाचो रुपया महोत्सवी सुवाळो जालो। भुरग्यांक इनामां भेटयली। यादस्तिकाचे विमोचन जाले। सुवाळ्याक PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळया गोयच्या सरभोंवतणच्यो आनीक कांय खबरो। गोंयांत एडेड स्कुलां नाका नाका त्यो कसल्यो फी घेतात म्हूण नीज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंटाचो आरोप। शिक्षण खातें खंय लक्ष घालपाक तयार ना। गोंयांत आमच्या सर्व शिक्षा अभियान म्हणून आसा, एड्युकेशन फ्री म्हणून। हांव एक सांगूं सोदता, जितकी प्रायमरी स्कूल आसा हे स्कुलां फीज घेता भुरग्यांचे पेरंट्सा कडल्यान 3,500 खंयचे 2,500 आसा। एक इनलिगल फीज घेता, त्या खातीर सगळे पेरंट्सांनी आमकां खुबशे कंप्लेंट केल्ले आसा वास्कोसून। आनी संबंद गोंयांत हे व्हडले स्कॅम चाललो आसा। सगळी जी एडेड स्कूल आसा सरकार हांकां सगळें अनुदान दिवन पासून हे पेरंट्सां कडेन फीज घेता। कोणा कडेन 2 भुरगीं आसा, कोणाची 3 भुरगीं, म्हणल्यार एका भुरग्याक जे फ्री शिक्षण दिवच्या जाग्यार हे एक टायप करप्शन येता आनी एड्युकेशन मिनिस्टर हितून कांय दखल घेयना अशें आमकां तेंच्या डायरेक्टरान सांगलां। एडमिशन पॉलिसी ऑफ गोवा गव्हर्मेंट हांगा खंयच मेन्शन ना की जी भुरगीं आहा तेंचो इंटरव्यू घेवपाचो। ही स्कुलां तेंचो इंटरव्यू घेतात, तेंच्या पेरंट्सांक हॅरस करतात आनी मागीर तेंच्या कडेन जितले जाता तितले एडमिशन फी डिमांड करतात। सो इट इज क्लियरली मेन्शन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की कसलेच ओरल टेस्ट किंवा रिटर्न टेस्ट घेवपाचे न्हू म्हणून। पेट्रोल आणि डिझेल वाढले म्हणून महिला काँग्रेसीन मडगांवां सायकल रॅली काढली। आयज पेट्रोल आणि डिझेल कितले म्हारग जाला ते सगळ्यांक खबर आसा। आयज जो बारीक मनीस आसा ताका सारकोच काबार करपाक गव्हर्मेंट भायर सरिल्लो आसा। चिड्डून घालपाची ही एक परिस्थिती आयज मनशाचेर आयिल्ली आसा। सांगपाक सोदता की आयज गोंयांत 69चेर पावल्ले आसा पेट्रोल। वी हॅव बीन टॅक्स्ड बाय द गव्हर्मेंट, वी हॅव बीन टॅक्स्ड एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आणि सबंद देशात पळोवपाक गेल्यार दुसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया 80चेर देखून पावले आसा पेट्रोल। सो इन प्रोटेस्ट ऑफ दीस स्टीफ हाइक प्राइस राइज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, द महिलाज ऑफ काँग्रेस हॅव कम टू टेल दीस डम गव्हर्मेंट एज आय सेड। एंड आमी हाजेर निशेध करतात। कित्याक सगळ्या वाठारांत
पळोवपाक गेल्यार आयज पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाल्ले आसा. खंयच्याय मनशाक आयज पळयल्यार घरा कडेन 2 ते 3 मोटरां असतात. आमकां भाजी येतली जाल्यार दुसऱ्या स्टेटींतले कितें कॉमोडिटीज येतली जाल्यार पेट्रोला लागून ते देखून म्हारग जावपाक लागला. सो दीस आजचे दिन आर ओनली आजचे दिन फॉर प्रधानमंत्री दॅट इज प्रायम मिनिस्टर मोदी. गोवा शिपयार्ड एम्प्लॉई युनियनाचो अध्यक्ष खासदार नरेंद्र सावयकाराक मेळ्ळो. सध्या युनियन आनी मॅनेजमेंटाचे पगार वाडी वेल्यान वाद चल्ला. सावयकारान लक्ष घालता म्हूण उत्तर दिलां. जे पेपरांनी येता मायनॉरिटी युनियन सायन मारता, मायनॉरिटी आमचे कडेन ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा ते सगळे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आहा. आनी आमी मॅनेजमेंटाक सांगला की मेजॉरिटी आसतना आमचे फुडें उलोवपाक जाय, कोणा फुडें उलोवंक जायना. त्या प्रमाणे 6 म्हयने जाले मॅनेजमेंट आमचे फुडें डिस्कस करता आनी लास्ट मेजॉरिटी एकूच युनियन आमचे गोवा शिपयार्ड एम्प्लॉईज युनियन आनी MOU आमी सायन मारलो. 23 मार्च आमी सायन मारलो. त्या लिडरा पोटान जळटा आनी कितें जाता तें आमकां खबर ना. तो आमकां मायनॉरिटी म्हणटा ते मेजॉरिटी मायनॉरिटी ते मॅनेजमेंट डिसायड करता आनी आमच्या डॉक्युमेंटाचेर मॅनेजमेंटान आमगे कन्सिडर केलें आनी आमचे फुडें डिस्कस करून MOU सायन मारलो. आनी आमी साहेबाक रिक्वेस्ट केला की जवळ जवळ शिपयार्डाची सगळी फॅमिली आज म्हळ्यार आमी बरे भशेन शांतीकायेन शिपयार्ड दवरला आनी आमकां BJP हेजे वयल्यान साळवेकर पर्रीकर साहेबान आमकां ज्यो ऑर्डर मेळ्ळा त्या प्रमाणे शिपयार्डां कांयच मुखार प्रॉब्लेम जातना. पूण हांव हेजे तुमच्या चेअरमॅना कडेन उलयतां मित्तला कडेन. त्याच बरोबर सुद्दां गरज जर पडली कितें आसा की म्हजें एक नॉर्मली म्हणणें आसा की एखाद्री ऑर्गनायझेशन जर बरें चलतलें जाल्यार बरें भायल्या फोर्सिसान कोणी तातूंत इंटरफियर जावचे परस ते भितरल्या भितर जर ते सेटल जाले जाल्यार चड बरें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडा म्युनिसिपालिटी वेंचणुकीची दिशी रंगत वाडटा. वार्ड नंबर 15चो अपक्ष उमेदवार अजित पारकारान मोगोच्या गिताली तळावलीकाराक सपोर्ट जाहीर केलो. मतां विभागून वचून भलत्याच नाका जाल्ल्या मनशाक चान्स पडचो न्ही म्हूण खंय पारकारान तळावलीकाराक सपोर्ट दिला. रायझींग फोंडा इज ऑन रायज आनी अजित पारकाराचो सपोर्ट मेळून म्हाका खूब घटसाण मेळ्ळ्या. तेन्ना आमी ते रायझींग फोंडा पॅनल जे आसा तातूंत हांव 50 नंबर वॉर्डांतल्यान लढटा. तेन्ना मागता की सगळे वोटर्सां कडेन की तांणी घरगूच मतान निवडून दिवचें. अजित पारकार वॉर्ड नंबर 15 शांतीनगर सदर हे कंटेस्ट करताले म्युनिसिपालिटी इलेक्शन. यांनी विड्रॉ केला आनी आमचे रायझींग फोंडाचे जे पॅनल आसा गिताली तळावलीकर हाका तिणें पूर्ण आपलो पाठिंबो दिलो. हातूंत एक कळटा की आमकां रायझींग फोंडा भरपूर घर जाता आनी येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आयतारा आमी 15चे 15 सीट घालपाक आनी 15 वॉर्डा वयले सीट सामके शुअर आमचे विक्ट्री जावपाक अजित बाबान आमकां बरो तेंको दिल्लो आसा. 15 वॉर्डान उबो रावलो पक्ष म्हणून. तेन्ना जर मतान सुबीत जाता आनी एक नाका जालो फाल्यां कॅन्डिडेट कोण येवंक शकता म्हणून हांवें बाय म्हणजे गिताली तळावलीकाराक सपोर्ट केल्लो आसा. आनी म्हागेले जे वोटर आसा ते सगळे जाण गिताली तळावलीकाराक वोटींग करून ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले. वास्को न्यू वाड्यार एका कॉस्मेटिक स्टोर आनी सलूनाक उजो लागलो. हजारांनी लुकसाण जाला म्हूण अदमास. उजो लागला तेन्ना शॉप बंद आशिल्ले. भायल्यान वतना एकल्याक स्फोटाचो आवाज आयलो तेन्ना फायर ब्रिगेडीन येवन उजो आटोपाडलो. कडक वताक लागून शॉपांतल्या कॉस्मेटिक्स आनी बॉडी स्प्रेचो स्फोट जाला आसुये म्हूण फायर ब्रिगेडीक दुबाव. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.